हायकोर्टान एनजीटीचो स्टे कुशीक सारून गोयचे शेक पॉलिसीक दाखयलो 5वो बावटो. शेका खातीर डॅक दिवपाक सरकार मेकळे. मेळे उदक दर्यांत सोडल्याच्या बाबतींत भलायकी विभागान उखल्ल्यात खर पावलां. 82 घरांची तोडली वीज आनी नळ कनेक्शनां. जाल्यार 4240 जाणांक धाडल्यो नोटीशी. भाजपान केल्या सालसेतीत राजकीय हालचालीक सुरवात. मुख्यमंत्री आनी कळंगूटचो आमदार व्हरपाक सोदता फुडें पर्रीकाराचें मिशन सालसेत. गोंयकार मंगळारा दसऱ्याच्या मुडात. नवरात्रीची नव्या दिसाय दिसतली उमेद. दुर्गा पुजेची माटवानी पळोवपाक मेळटली दांडिया गरबाचो मेळ. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय हरीत लवादान हाडिल्ली स्थगिती सोमारा हायकोर्टांत कुशीक सारल्या. आतां उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत शेक दिवपा खातीर डॅक मंजूर जाल्यात. पूण हायकोर्टान दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्लान जाता तितले बेगीन तयार करपाक सांगिल्लें. दक्षिण गोंयांत सुमार 259 जाल्यार 100 वर शेक्स उत्तर गोंयांत सुरू जावपाची वाट पळयतात. गोंय सरकारान दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्लॅन पुराय करूंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रीय हरीत लवादान गोंयचे शेक पॉलिसीचेर स्टे हाडिल्लो. हायकोर्टात ताका आव्हान दिल्लें. सोमारा दिल्ल्या आदेशा प्रमाण हायकोर्टान शेकांक परवानगी दिवपाची सरकाराक मुभा दिल्या. जेन्ना आमी शेक एसोसिएशन कोर्टाक येयले, पिटिशन फायल केलें आनी आमकां रिलीफ मेळपाक आमी तें पिटिशन फायल केल्लें. आयज तेजी आमकां स्टे मेळोन आमचें प्रोसेस करूंक गव्हर्मेंटाक कोर्टान डायरेक्शन दिलां. ते आमचे शेकांचेर कोणें स्टे हाडली, दोग जाण केरळाच्या मनशांनी. आमी ती हायकोर्टान कॉश करून मागपाक हायकोर्टान एप्रोच जाल्ले आनीक आयज आमकां तेचेर स्टे मेवली. ताका लागून आमी आयज सगळे शेकवाले गोंयचे सगळे खुशाल. कित्याक आतां गव्हर्मेंटाकूय प्रोसेस करपाक जे आमकां प्रोसेस चालू केल्लो तो प्रोसेस चालू जावन अलॉटमेंट बेगीन करचो म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. एनजीटीन शेकां पॉलिसी, जे शेकांची पॉलिसी आसली ताचेर स्टे दिल्ली. सो स्टे आयज वेकेट केली आनी ताका लागून ही पॉलिसी आतां इम्प्लिमेंट करपाची गव्हर्मेंटान जाता तितल्या बेगीन. अशें आसलें तरी शेक पॉलिसीचो वाद पुराय निवळूंक ना. कांय दिसां आदीं 31 युवकांनी सरकारान पयलींच्याच शेकवाल्यांक शेक दिवपाक विरोध केल्लो. तरणाट्यांचे बेरोजगारीचेर हावळ येतलो अशें तांचें म्हणणें. 90% शेक हे फाटल्या 5 वर्सां सावन शेक वेवसाय करतल्यांकच दितात हो तांचो आक्षेप. आल्तीनच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. भलायकी खात्यान 82 घरांच्या पायपलायनीची कनेक्शनां आनी वीज जोडणे तोडून उडयल्यात. ह्या घरांतल्या गटारांचे म्हेळें उदक न्हंयांनी सोडिल्लें. त्या भायर 4240 घरांक नोटीसी धाडल्यात. तातूंत कितेंय बेकायदेशीर वा कायदो तोडपी गजाली दिसून आयली जाल्यार ताची वीज कनेक्शनां तोडटली अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सोमारा दिली. साळ न्हंयचे ई कॉलय धोक्याच्या पावंड्यार आयिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयतारा सांगले. ह्या विशया वयल्यान उदका विभागाचेर कारवाय जावं येता अशें ताणें म्हटलां. NGT through we have got that order to issue for nearly close to I think 4,240 households, because they have been leaving sewage into the various rivers. Like, you know, we have got the breakup here. Is number of places and houses and individual people leaving water, like leaving sewage in River Sal, in Talpona River, Mandovi River, Shapora River, Tirakol River, Zuari River, Khandepar, Asnora, Valvanti River, Bicholim and Sinkirim. Panjim also we have issued 50-60. We have to also inform Honorable MLA Panjim, Mr. Babush Mansarat, and we have asked them to inform all the MLAs and representatives in all the 40 constituencies that Baba, these are the things what we are doing. And also now we are taking strict action because this is leading to the pollution of the river. The health officers, our department may become little unpopular because of these steps, but we are under the directions of the NGT. And NGT has told us to be very strict and to take this, and also our health officers and sanitary inspectors will be given strict instructions to see that this is implemented. Disconnections have been 82, and over the next 15-20 days I think they will be carrying out series. If people who have not complied, they will be carrying out disconnection of electricity and water in all these places where they are not complying, and we are bound by the order of the NGT. So based on what order we have received,
we have to follow this very strictly. डेंग्यू जावन एक तरणाट्याक निकतेच मरण आयलां. ताका लागून डेंगीचे बाबतींत सरकार गंभीर जाला. अशे तरेच्या मरणांक वेगवेगळ्या विभागां मदीं आशिल्ल्या विसंवादाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जबाबदार धरल्यात. So basically there has been total number of suspected cases in 2018 was 1613, confirmed was 272, suspected in 2019 1468, confirmed 2217. Only thing is that there have been 4 deaths this year. 1 is because of dengue and 3 because they had dengue and other complications also and other disease. Parallelly, we have already written a letter to the Honorable Chief Minister, and I will be meeting Honorable CM today evening at 7 o'clock. Whole idea is to see that there is a interdepartmental committee, because under the Chief Secretary to be appointed, along with Secretary Health, Secretary Panchayat and Secretary Urban Development. Fogging is one of the activities which is not actually the main activity of the Health Department, but same time local bodies also have to take the responsibility and onus onto them. Urban Development Ministry has to take the onus onto them, because all stagnation of water, cleaning of drainages, all these things are of these various departments that they have to do. There's already Secretary Health, Mrs. Neela Mohanan, has already sent a letter to the Secretary Panchayat and as well as Secretary Urban Development, and I feel that there should be a coordinated effort, because wherever there is stagnation of water, wherever there is drainages and nalas to be cleaned, all these things are those respective. It's not Department of Health Department cannot take that onus onto itself. बाल लैंगिक अत्याचार ही आता सार्वत्रिक गजाल जावन रावल्या. गोंय लेगीत ताका आडवाद ना. अन्यायरहीत जिंदगी म्हटल्यार अर्ज हे संघटनेन तसो दावो केला. पालकाचे आनी तेच बरोबर भुरग्यांचे हे बाबतीत प्रबोधन जावपाक जाय असो उलोय अर्जान मारला. बाल लैंगिक अत्याचाराचे विशयाची खरसाण लक्षात येवची ह्या हेतान अन्याय रहित जिंदगीचे जोड पालवान मुरगांव नगरपालिकेन वास्कोचे पालक आणि अंगणवाडी सेविका खातीर शिबिर घेतले. हमने रिसेंटली एक रिसर्च किया है स्लम एरियाज़ में, मरमुगांव के स्लम एरियाज़ में, जिसके अंदर हमने बच्चों से, पेरेंट्स से चर्चा की है इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ अनसेफ प्लेसेस स्लम एरियाज़ में, जैसे टॉयलेट हुआ, जैसे बस स्टैंड हुआ, जैसे बार के पास हुआ, और प्लेसेस वेयर कि जहाँ पे अच्छी तरह से स्ट्रीट लाइट नहीं, तो ये सब प्लेसेस हैं जो कि अनसेफ हैं, जहाँ पे बच्चे लोगों का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है. So any areas like ये हमने पाया कि सब स्लम एरियाज़ में हैं, और स्लम एरियाज़ में जो एरिया है टॉयलेट के पास होगा, जहाँ पे लाइट नहीं है जहाँ पे पानी भरने बच्चे जाते हैं, ओके, ये सब प्लेसेस हैं. आमची जी अंगणवाडी वर्कर आसा ती फिल्डान वता आनी सगळ्या भुरग्यांक बीन हँडल करता, आनी तेन्ना तांकां कळपाक जाय की चायल्ड एब्यूज म्हणजे कितें, भुरग्याक जर एब्यूज जाता जाल्यार किंवा भुरग्याचे जर एब्यूज म्हणजे ताका जर कोणी ताजो गैरवापर करता, ताका खंय खंय हात घेता किंवा ताजी कितें तरी छेड काडटा, जाल्यार त्या भुरग्यान कोणा कडेन कॉन्टेक्ट करपाक जाय आनी ताणें तें कशें हँडल करप तें आमी सांगपा खातीर. आनी जर आमची अंगणवाडी वर्कर जाणां आसली जाल्यार ती हँडल बरे भशेन करूं शकतली, म्हणून हांवें तांकां ही कार्यशाळा दवरल्या. आशिल्ले तर ती एक गेम तांणी इंट्रोड्यूस केल्या, आनी ते गेमींतल्यान ती हे करतले. जानो जितो खेलो जितो ही गेम, जानो जितो खेलो जितो ही गेम एक भोव सारकी सिंपल आसा आनी सापशिडी भशेन, आनी तातूंत लुडो भशेन गेमी आसात ज्यो आमी खेळटा खेळटा भुरग्यांक हाडूंक शकतात, मनान हाडूंक शकतात की कशें ताणें सांबाळपाक जाय. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें मिशन सालसेत भाजपा फुडें व्हरपाक सोदता. खूब तेंपा सावन सालसेत काँग्रेसीचो बालेकिल्लो जावन रावला. मनोहर पर्रीकारान त्या वेळार पक्षाच्या नांवान उमेदवार दवरूंक ना, पूण पक्षाचे समर्थक आशिल्ल्याक अपक्ष म्हणून उबे करतालो. ताकाच केंद्रांत आपूण व्हेलो आनी फाटले वेंचणुकेंत ताचें मिशन सालसेत फसलें. आतांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी कळंगूटच्या आमदाराक ह्या सालसेत मिशनाची गरज दिसपाक लागल्या. हे खेपे भाजपान काँग्रेसीचे आमदार फोडून सालसेतच्या आमदारांक भितर घेतले. फुडले वेंचणुकेक सुमार 2 वर्सां उरल्यात. सालसेतीत तांचे आमदार वेचून येवचे हे खातीर तांणी तयारी चलयल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 2 दिसांच्या सालसेतच्या दौऱ्यार आसा.
दक्षिणेतल्या बदलांचो अदमास घेता. ताच्या मिशना विशीं तो उलयलो, पळयात. बाईची लिगसी हांव फुडें व्हरतां. हांव सदांच सांगता, बाई जी कामां करीत आयिल्ली आसा तें खंयचेंच काम आमी दवरूं ना. कामां सगळीं ही डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसत, गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या, गोंयच्या विकासाच्या बाबतींत ही सगळीं कामां फुडें व्हरता. तितून खंयसर भेदभाव ना, म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ हो भेदभाव ना, आनी दिवचल तालुको आनी सालसेत तालुको हाज्या खातीरय भेदभाव ना. इट इज आय एम नॉट मेन्शनींग एज अ मिशन सालसेत, आय एम नॉट मेन्शनींग इट एज बाई कशें आसा, बाई ते आयलो काय मिशन सालसेत म्हणटालो. म्हाका तें म्हणपाचें ना, बट ड्यू रिस्पेक्ट टू द बाईन सदांच म्हणजे कदाचित बरेचशे सालसेतकार आतां म्हाज्या बरोबर आयला, ते बाईन तेंचेर जो फेथ विश्वास तांचेर दाखयल्लो तो कदाचित तांकां आतां दिसून आयला आसतलो. तर बीजेपी वील डू द डेव्हलपमेंट ऑफ देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द सालसेत. डेफिनेटली द सालसेतींतले बरेचशे लोक, आमदार तर आमच्या बरोबर आसात, सरपंच पंच हे सुद्दां ज्या पद्दतीन हे सरकार डेव्हलपमेंट करता ते पळोवन आपली वेगवेगळी कामां जी आसा ती सतत घेवन येत आसता. त्या खातीर तुमी म्हणूं येता की मिशन सालसेत म्हणण्या पेक्षा सालसेत डेव्हलपमेंट म्हण ह्या हातूंतल्यान आमी बरीचशी कामां जी आसा आमकां फुडल्या 2.5 वर्साच्या टेन्युरांतल्यान ओके आमदाराच्या मतदारसंघात म्हण किंवा सालसेतींतल्या उरलेल्या भागात आमकां सगळी करपाची आसा. हांगातल्यान पास आउट तो नॅशनल हायवे आसतलो किंवा इस्टर्न बायपास हायवे आसतलो, सगळ्या लोकांक जे वेवस्थीत रित्या ट्राफीक प्लॅन आनी बाकीच्यो सुखसोयी दिवपा खातीर माय गव्हर्मेंट वील डेफिनेटली वर्क फॉर दीस. नुयेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. महिला काँग्रेसीचे वांगडी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एका फोटवांत एकठांय दिसतात. व्हायरल जाल्ल्या फोटवांत खवदळ घाला. महिला काँग्रेसीच्यो वांगडी भाजपात वतात असो माथाळो ह्या फोटवाक दिला. ह्या फोटवांत दिसपी व्यक्ती भाजपात वतल्यो हे प्रतिमा कुतिनोन न्हयकारला. काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान आयतारा ताचो 50वा वाडदीस मनयलो. ह्या प्रसंगार मुख्यमंत्री मुखेल सोयरो म्हण जाल्यार प्रताप सिंग राणे मानाचो सोयरो म्हण हजर आशिल्ले. That this post which has been posted is just to tarnish and malign my image which is there and the image of my team who is sitting here and who was present on that particular day on the 5th of October for Reginald, our MLA Reginald Laurencio's 50th birthday. A picture with the CM of Goa. आमी कोण चोरा बारा उबी रावन फोटो काडूं ना आनी वॉट्सॅपाचेर नासलो तो फोटो. आमी नो मॅटर वॉट ही इज द CM ऑफ गोवा. इट सेज मेजर सेटबॅक फॉर काँग्रेस. Mahila Congress along with its president Advocate Pratima Kutino joins BJP in the presence of CM Pramod Sawant and Minister Lobo. So just to stop these rumors, the fake rumors which are posted that Mahila Congress president along with a team has joined BJP is a fake म्हणून सांगपाक I had to force myself to take an official press in this Congress headquarters. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. बोरये राष्ट्रीय महामार्गार येरादारी वाडिल्ल्यान वाहनाची कजमोड्डी जावपाक लागल्या. नव्या जुवारी पुलाचें बांदकाम चालू आसा आनी ताका लागून बोरयेच्या पुला वयल्यान येरादारी करपाक लागल्यात. बोरयेचे पंचायतीन ताका लागून बायतकोल सावन ते सांकवार मेरेन 1 किलोमिटरचो रस्तो रुंद करपाचें थारायलां. बोरयेच्यान वतल्या महामार्गार वाहनांची गचमुड्डी जाता. ह्या विशयाचेर बोरी पंचायतीचे ग्रामसभेत गरमागरम चर्चा जाली. परत येरादारी आडान उरिल्ल्यान थळाव्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. ताका लागून गांवांतल्या रस्त्यांचें रुंदीकरण जावंक जाय अशें मत लोकांनी उक्तायलें. एक तर रिपेर कर म्हटलं तेंच्यांनी आनी नाजाल्यार वायडनींग करपाचें. आमी रिपेर कित्याक करिना म्हणटा ते वायडनींग आसा ती म्हणून रिपेर करना म्हणटा ते कितें वायडनींग आसा म्हणून. लोक म्हणटा कितें वायडनींग करिना जाल्यार ओवरफ्लो हे आसता पळय तो तरी हें कर म्हणटा. ताका मोठो चड वेळ लागतलो न्ही तशें करपाक. पूण हे तरी बेगीन जावचें म्हणून हांव मागता. वायडनींगाचें पायता खोल तूं टपकलान भितरल्यान देवळवाडा हे सगळें कित्याक आतां आमची खूब वस्ती हांगा वाडलेली आसा आनी देवळा कडेन सगळें जाता आतां सगळीं देवळां आनी कॉलेजी जाल्यार कॉलेजींची भुरगीं आसा. आतां कितें प्रत्येक भुरगीं आपली आपली गाडी घेवन येता म्हणजे ते थंय गाडयो दवरले की ते थंय सगळें हे जाता ब्लॉक जाता. जे रस्ता रुंदीकरण जें आसा पळय आमचें न्हू तें जायना म्हणून म्हणजे ग्रामसभेक आमकां खूब प्रत्येक वेळार ह्या ग्रामसभेक चडूच बोवाळ जालो जाल्यार ते लोक आतां रस्ता रोको करतले म्हणून आमकां हें केलां आनी आमी बी करतली जायना जाल्यार. म्हणजे आमचे तो MLA सर आसा तेणी बी लक्ष दिवन हें करून घेवचें अशें म्हणटा. कितें थोड्यांचे टेंडर जाल्या रस्त्याचे थोड्यांक पयशे मेळना अशें कितें जालां तेंचें अशें आसा.
ही परिस्थिती आसा हांगासरली म्हणून बेगीनच्या बेगीन सरकारान हितून लक्ष घालून हें करून घेवचें आमचें रस्त्याचें काम. बोरयेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. तियात्र संवसारभर पातळ असलो तरी तातूंतली अश्लीलताय काडून उडोवपाक जाय. तियात्रिस्टांनी आपल्यो संहिता पुस्तकाच्या रुपांत उजवाडाक हाडूंक जाय. गोंयच्या तियात्रिस्टां मदीं आशिल्ले गैरसमज पयस सावन सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. तरणाट्यांक जाणट्या तियात्रिस्टांचें मार्गदर्शन जाय. गोंयच्या पयल्याच आंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलनात लागिल्लो हो सूर. हें आंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलन आयतारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात जालें. कला निकेतन गोवा, कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे जोड पालवान ते घडोवन हाडलें. संमेलनात चर्चेचो विशय आशिल्लो तियात्र काल, आयज आनी फाल्यां. संमेलनाचे माचयेवेल्यान तोमाजीन कार्दोज, प्रिन्स जॅकब, मायकल ग्रेशियस, फादर लुईस गोम्स, विन्सी क्वाद्रूज, आवे मारिया आफोन्सो, मारियो मिनेझीस सयत तरणाट्यांनी आपापली मोलादीक मतां मांडलीं. आसा ते प्रोड्युसर सगळ्यांनी एक जावन हे कामाक एकवट जाय, मातशें एकवट जाय. आमचो एकवट ना तियात्रिस्तां मदें. जे भाशेन गोंयकारां मदें डिवायड जाला आनी गोंय काबार जाला, तेच भाशेन आमचे मदें डिविजन जावन तुमी तियात्री काबार करिना. फुडले पिळगेक बरेंतलो बरो तियात्र दिवया. वल्गॅरिटी हांगाय नाका. देखून फुडलो तियात्र विदाउट वल्गॅरिटी जावन दी, बरें बरें तियात्र माचयेर येवन दी. आनी फुडले पिळगेक जशें आयज आमी म्हणटा आदले तियात्रिस्तांनी बरें दाखयलें, फुडले पिळगेक बी म्हणून दी आदले तियात्र म्हणजे आतांचे तियात्रिस्तान बरें दाखयलें आनी तांणी सांबाळलो म्हणून आयज आमकां तियात्र पळोवंक मेळ्ळो. सगळे तियात्रिस्तां, सगळ्या प्रोड्युसरांक, सगळ्या दिग्दर्शकांक सगळ्यांनी तुमच्या तियात्राची पुस्तकां छापची, जे वरवीं साहित्य निर्माण जातलें आनी हें साहित्य मागीर शिकपा खातीर जे कोण तियात्राक वचना तांचे खातीर ते उपलब्ध जातलें. एकल्यान कितें वायट केलें म्हणून आमकां तियात्रिस्तांक दुसरे नदरेन पळयनाका. खूब बरे तियात्रिस्ट आसात, खूब बरे मनीस आसात. आमचो रोस्टन बाब आनी थोड्या दिसांनी 100 तियात्र करतलो. इट इज नॉट अ जोक. डॉक्टर आंद्रे राफायल फर्नांडीस आनी डॉक्टर कॉझ्मा फर्नांडीसाक तियात्र भूषण पुरस्कार भेटयलो. कांय ज्येश्ठ तियात्रिस्तांचोय भोवमान जालो. तशेंच ह्या वेळार कातारां सादर जालीं. पळयात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयाच्या श्रीदोरा काकुलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट स्टडीज वतीन सारस्वत BBN ओडिसी नांवान राष्ट्रीय पावंड्यार बिझनेस मॅनेजमेंट फेस्त घडोवन हाडपाचें थारायलां. पणजेच्या ESG सभाघरात शुक्रारा 11 आणि शेनवारा 12 ऑक्टोबर असे 2 दीस हे फेस्त जातलें. शुक्रारा सकाळी 9:30 वरांचेर उक्तावण जातलें. राष्ट्रीय पावंड्यार जातल्या ओडिसे ह्या बिझनेस मॅनेजमेंट फेस्ताची अनुची थीम आसा ग्रीन गोवा. फेस्ता विशीं माहिती दितात डॉक्टर संतोष पाटकर आणि स्टुडंट्स इव्हेंट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र सिक्वेरा. It's a national level management fest. This year the ODC event is based on the theme on the Green Goa, environmentally friendly concept, which is need of the hour to create awareness among the students to minimize the single use of the plastic. ODC is a national management festival where the management institute from Goa and outside Goa will participate. We are expecting around 20 teams this year. Since the national event, we will have colleges coming from different states in India as well as from Goa. This year the theme is Destiny, determined events set to ignite a new you, which is backed by 6 different topics, which is space, politics, defense, technology, innovation and environment. I have 7 heads with me who will help in making this event a success. My HR head, marketing, finance, cultural, creative, RAN formation and logistics. So this year I'm privileged to say that we are going green and we're going to make this a green event. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मंगळारा गोंयचो दसरो उमेदीचो खीण. ह्या दिसा शास्त्रांची पुजा जाता जाल्यार बरो दीस मानतात, नव्या गजालीक आरंभ करतात. ह्या दसऱ्याच्यो सगळ्यांक भाविकांक शुभेच्छा. नवरात्रांनी जायते कडेन दुर्गा पुजा जाता. फोंड्याच्या दुर्गा पुजा मंडळान फोंड्याच्या सावित्री हॉलात
दुर्गा पुजा मनयली. दुर्गा पुजा मनोवपाचें ताचें हें दुसरें वर्स. फोंडेचो बंगाली समाज गोंयच्या समाजामदी भरसला. थळाव्यांक अर्थीक मजत करपा पासून ते हेर संस्कृतीक कार्यावळींनी तो वांटेकार जाता. फोंडा बेंगाली असोसिएशनाचो सचिव आनी अध्यक्षान असोसिएशनाच्या उपक्रमांची माहिती दिली. This is the second year we are celebrating Durga Puja, and this is, as my president said, we have got so many cultural programs. We have got so many members, and the childrens, they have been presenting different programs after practicing last 2 months. And today we have got the 2 dramas also. And at the end of the program of this, we have a Visarjan program. It's a big procession from Savitri all to Durga. So all the members will go working, and then the immersions of Ma Durga takes place. What time it is? It will be in the evening. It starts 6:30 p.m. and it will get over by 9 p.m. ये सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है, हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी उत्साह की घड़ी है जिसमें हम सब बंगाली एक साथ मिलते हैं. जो अपने स्टेट से बाहर आ गए हैं वो सब एक साथ मिलते हैं. This is the second year we are arranging Durga Puja. Last year only we started with the help of local people and our members. We could succeed perform the Durga Puja. This year also we are performing cultural function, and we have already donated 50,000 rupees to Matri Chaya for the orphan. And in future we are having some other social work to do. बंगाली भाषेतल्यान कांय संस्कृतीक कार्यावळी ह्या वेळार सादर जाल्यो. पळयात. ভাবছিলাম সকালবেলা দেখে আসি মানে বঙ্গবীর ব্যারামটা কেমন আছে. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी येवजण म्हण विधानसभेत विधेयक हाडपी आम आदमी पार्टीचे सरकार देशात पहिले सरकार थारला. हेर विद्यापीठाच्या डिग्रीच्या मोलाच्या स्पोर्ट्स डिग्री ह्या विद्यापीठात मेळटल्यो. तरणाट्यांक रोजगार मेळोवन दिवपाचे दिकेतले हें एक पावल. खेळांतल्या व्यक्तिमत्वांक हो यज्ञ गेम चेंजर थारपाचो आसा. फकत दिल्लीतच न्हय जाल्यार हेर राज्यांनी. गोंयच्या आम आदमी पक्षाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान सांगलें. आतां मेरेन देशांत सुसज्ज आनी परिपूर्ण अशी स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी नाशिल्ली. तर हांव सांगूंक सोदतां की ही जी स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी जी आमी स्टार्ट करता ते युनिव्हर्सिटींतल्यान खुबशे स्पोर्ट्समॅनाक फायदो जातलो. आनी कसो जातलो? ह्या युनिव्हर्सिटींतल्यान प्रत्येक स्पोर्ट्समॅन जर तुका सिरियसली त्या डिसिप्लिनान जर फुडें व्हरपाक जाय, जावं एक फुटबॉलान जर तूं तर फुटबॉलान तुका प्रोग्रेस करपाक जाय तर तितूंतल्यान तुका एक डिग्री मेळटली. आनी ती डिग्री इज एक्विवलंट टू एनी BA, BCom, BSc खंयची डिग्री. तर हे सरकारान पावल मारलां कित्याक जो भुरगो एक सारको एफर्ट घालून तितून आपूण एक्सेल जावंक सोदता ताका कसलीच अडचण येवपाक जायना. आनी दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसीव थिंकींग. हो स्टेप जो दिल्ली सरकारान केला तो इतलो बरो आसा की हांव स्पोर्ट्सूय खेळूंक शकतलो आज, आनी नाल्यार कोण भुरगो आनी अभ्यासूय करूंक शिकतलो, ग्रॅज्युएशनूय मेळटलें. फाल्यां स्पोर्ट्सान एक्सेल जायना जाल्यार एटलीस्ट ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट आसलें जे नोकरी मेळूंक शकता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.